Yeah, A31, page number 16, A31. Solves fora ecleas devam, sasna no mantucam. Solves fora ecleas devam, sasna no mantucam. Tumbo vorto, tu pot vedam, tu cimoi ma sogneang factam. Tumbo vorto, tu pot vedam, tu cimoi ma sogneang factam. Sorbes fora ecleas devam, sasna no mantucam. Sorbes fora ecleas devam, sasna no mantucam. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आपयता. देवाच्या मोगाच्या आदारान आमी पेल्याचो मोग करुया. जिवितान आमी जायते पावटी दुसऱ्याचे चुरचुरे करता, पूण चुरचुरे न्हय फकत उतरांनी पूण आमी कोंड्यांनी दाखोळ करूंक जाय. हे भाशेन जेजू आपलें जिवीत जियेलो. जेजून दुसऱ्या सोबे चुरचुरे केले पूण कोरनी करून तांकां बरेपण दिलें. आमी आमच्या जिवितान देवाची भुरगीं म्हणून देवाचो मोग करून पेल्याचो मोग करूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सर पदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पश्चात मागीर सदांच अंकवार मरे. सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब बिनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. हे मीस भेटयता फातिमा नोरोन हाच्या इतिहासा बसत देवान ताका बरी भलायकी दिवं. ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. ह्या वेळार आमची जायती खासगी मागणी आसतली. जायते गरजो आमच्या मनात आसात त्यो आमी भावार्थान
भाग्योन आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुवें तुजे पोरशेक लिस्बोवाचो भाग्योंत आंतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाडून आनी सगले आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योंत जुवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेलचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचीं पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. साबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूंक, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूंक, नितीन तो दुर्बळांक राखूंक आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूंक. साबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलें प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकानशेक तीं तोखतलीं. एका दोरया थावन दुसऱ्या दोरया पर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जाबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सुवर्तमान आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia.
Huspod तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मार्कू पोरबोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मुइमा तुका सोम्या जेजून होड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नाचलेल्या शेळ्या पोरी आसली देखून तो तांकां सुरसुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें ही स्वात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें तुमीच तांकां जेवंक दियात आनी ताणें म्हणलें तर वचून 600 रुपयाचे उणे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें हय आनी ताणें तांकां विचारलें तुमचे कडेन कितले उणे आसात वचून पळयात आनी चवकशी करून ताणें सांगलें 5 उणे आनी 2 मासड्यो सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन बसलीं तेन्ना 5 उणे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन स्वर्गार दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घालो आनी उणे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले तशेंच 2 मासड्यो सगल्यांक वांटल्यो आनी सगलीं जेवून दादोशीं जालीं उरलोले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासड्यो एकठांय करून ताणें 12 कोरोण भरले जेवलेल्यांतले दादलेच 5000 आसले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका कृष्ण मोगाळ बावडीनो आमच्या धर्माचो मुखेल कायदो म्हणल्यार सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बोडान तुवें दोनया देवाचो मोग करचो आनी तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्यो 2 बाजू आमच्या जिवितान जायते फावटी आमकां दिश्टी पडटा की थोडो लोक फकत देवाचोच मोग करता मिसा घेता मागणी करता तेच करता रितीरान वांटो घेता पूण आपल्या जिवितान पेल्याक कांयच बरें करिना आपूण भाग्योन म्हूण दाखयता पूण भायर वचून तेंच पोन्नें जिवीत झगडी करता गाडयो मारता कोबरो करता थोडो लोक आसा फकत पेल्याक बरें करता समाज सेवा करता पूण आपल्या जिवितान देवाक मान रेस्पेद दिना देवाक पयली स्वाद दिना आयचो सेवा धर्म देवाच्या मोगाच्या आदारान आमकां पेल्याचो मोग करूंक आपयला आमी आमकांच विचार करुया आमी कितलो देवाचो मोग केला आमी कितलो पेल्याचो मोग केला जो तर आमी देवाचो मोग केला जाल्यार भायर वचून हो मोग आमच्या पेल्याक दाखयला काय वो आमी भायर वचून आदलें जिवीत जियेल्या पेल्या लागीं झगडी केल्यात कोबरो केल्यात गाळयो मारल्यात वो आमी फकत पेल्याचोच मोग केला काय मोगाळ बाबडीनो एका दिसाक खंय कांय तरणाटे पिकनिकेक वचूंक भायर सरले आनी खंय तांकां तांच्या स्वातेर पावपाक एक नदी पार करूंक जाय आसली दे हॅड टू क्रॉस अ रिवर आनी थंयसर खंय एक वडेकार आसलो आनी वडेकारान खंय दोनूय जे ओर आसात ते ताणपाक तांचे बरयल्लें खंय एके वाटेन देवाचो मोग आनी दुसरे वाटेन पेल्याचो मोग अशें बरयल्लें खंय आनी तरणाटे खंय ह्या व्हड्यान भितर सरले
आनी खंय हो व्हडेकार हे व्हडें ताणटा ताणटा खंय हे तरणाटे ताचे फकाणें करूंक लागले. हे आनी कितें बरयलां हाणें देवाचो मोग पेल्याचो मोग. आनी तेन्ना खंय ह्या व्हडेकाराक राग आयलो. ताणें खंय फकत एकूच ओर ताणूंक लागलो. व्हडें मुखारूच वचूना, व्हडें फकत थंयसरूच घुंवूंक लागलें. आनी तेन्ना खंय ह्या व्हडेकारान ह्या तरणाट्याक एक संदेश दिलो. आमच्या जिवितांत जर तर आमी मुखार वचूंक जाय, आमकां दोनूय मोग गरजेचे. देवाचोय मोग गरजेचो आनी पेल्याचोय मोग गरजेचो. जर तर आमी एक ताणटाव जाल्यार आमी जिवितांत कशेंच मुखार वचचे ना. आमी तेच फाटीर गुंथले हांव. बोगाळ बावडीनो, आयच्या पयल्या वाचपार भाग्योन जुवांव मोगाची खबर करता. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवा कडलो आमकां मोग मेळटा. तो अशें म्हणटा, जीं कोण मोग करतात ती सगलीं देवाचीं भुरगीं, तीं देवाक वळखतात. पूण जीं कोण मोग करिनात ती देवाक वळखिनात. आनी मोग म्हणल्यार तो कितें, जो आमी करता तो न्हय, पूण मोग म्हणटा तो देवान आमचे सवय दाखयला. तो देवान आमचे सवय मोग करता म्हूण आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. आनी पुतान मोग करता म्हूण कुर्सार मरून प्राण सोडून आमचे सवय मोग दाखयलो. हो मोग न्हय फकत उतरांचोच बडबड, हो मोग ताणें कोरनी करून आमचे सवय दाखयलो. देखून होच मोग आमी ताचे सवय दाखोवंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, एका दिसाक खंय एक जोडे खंयचे मोगान आसलें. तो चेडो खंय चेडवाक म्हणूंक लागलो, हांव तुजो जायतो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत हांव कितलेय दोंगर चडोवंक तयार आसा, कितलेय नदी पार करूंक तयार आसा. आनी चेडवान ताका म्हणलें, जर तर तूं म्हजो मोग करताय, तूं ही कोरणी करून दाखय. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान मोग आमी कोरण्यांनी दाखोवन करूंक जाय. लव डिमांड सॅक्रिफायस. मोग म्हणल्यार त्याग, जो आमी दुसऱ्या समे करूंक जाय. आयच्या शिव वर्तमानान जेजून ही मिसाची भेटेची मिलाग्र केल्या. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो, मोडलो आनी लोकांक वांटलो. मोगाळ बाबडीनो, जेजू फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. जावं ताचें उतर आयकूंक, जावं मिलाग्र्यो पळोवपाक, जावं बरें जावपाक. आनी इतलो लोक येतालो की जेजू तांकां सुरसुरतालो. आनी सुरसुरून न्हय फकत ताणें बेश्टेच सुरसुरे केले, पूण आपल्या शिसांक सांगलें, तांकां कितें तरी तुमी जेवंक दियात, हे लोकांक खावंक दियात. आनी जेजून सुरसुरे करून एक कोरणी केली. आनी केलीच भशेन एक कोरणेंतल्यान आपलो मोग हे पोरजे सवय दाखयलो. मोगाळ बाबडीनो, जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी सुरसुरे करता. आमी म्हणटा भोंगो बावड्याचे, तांकां कोणूच ना, कोणूच आदार ना, पूण आमी तांकां आदार करता गाय, आमी तांच्या गरजांक पावता गाय. फकत ते सुरसुरे आमच्या उतरांचे सुरसुरे. खरो मोग आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितान कोरणी करून दाखोवंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, जे भाशेन जेजून आमचो मोग केलो, आमी तसोच ताचो मोग करुया. आमी पेल्याचो मोग करुया. जेजूक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वाद दिवया. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बोडान आमी ताचो मोग करून, जे भाशेन आमी आमचो मोग करता, तेच भाशेन आमी पेल्याचो मोग करूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावन शुभ वर्तमानाची तत्वां आपल्या खासगी जिवितांतल्यान तांणी पुरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा सोमेस्तांनी जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे गोवाय ह्या संवसारांत जावन आनी हे वरवीं ओत्मिकतायेंत वाडूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. ह्या मिसांत फातिमा नोरोना हिणें आपल्या इंतेसां भेटयला. तर बागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुभाम आशिर्वाद तिका फावो जावंक तिचे खातीर मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. ह्या वेळार ओगेपणान आमची खासग्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. जायतीं आमची भाव भयणां पिडीन कश्टवतात तांकां पिकोवणी फावो करून मागुया. जायतीं काजारी जोडयां भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात. जायते आमचे तरणाटे बेकार भोंवतात, वायट सवंयक लोबदल्यात, तांचे पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी मोग शांती सवस्काय मागुया. भोव मोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयकून घे आनी आमी आमच्या जिवितान सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान तुजो मोग करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज नंबर 31. C8. बापाक माना गोण बायलो, जाय काळजाची दोमोळ्या कृती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दोया प्रिती. मोगाळ बापा मानून तुगे, मोगान केल्ली बेटोवणी. 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 बापाक माना बांगार रुपे, जाय प्रिती मोग वाडयलो. ताका नाका पयशांई पाव, दुआय दुबळ्यांचो केलो
busco. Mogal Bapa manun tuge, mogan kili bedoni. 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 मोशा भावा भयणीनो मोशेयान तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा बुडमागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आंतून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्वीकार कर आनी ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलाय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सोर खाडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तो संतोश दिताय अशें ताच्या भाग्यवन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय तशेंच ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवळायताय आनी ताच्या मागण्यांन वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूता आनी सांतां भक्त सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्परा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगड्यास साक करात. Bawartaco ugot porgotuja. सोम्या जेजू आमी ओंडोक खाताव आनी एकाल सैतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खास भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुळीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या सोसणारी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरतल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भाग्यवंत आंकुवार मारिये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुरकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणा. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूणचे एकाच म्हाका The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया D5 पेज नंबर 49 D5. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेटी भोगतां जेजूची कूड ताचे जिवे सांदे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघून
प्रार्थुया. सौर पदवीदार देवा, भाग्यवंत आंतोनीच्या दोबाशान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचें देवीक बोळ तीर जावूं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणे सुपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयले सोडवणेचे वाटेर चलूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाग्यवंत आंतोनीची इमाजी हातान सेरपेत धरून आमच्या सोविन रुमान विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी कावन्सिलींग रुमांत आसा आनी फादर हायसिन कुमसोदरीन आसा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. कोणाकूय तिका मेळूंक जाय जाल्यार तिका भेटोवन तुमी एपॉयंटमेंट घेवचो. गेल्ल्या पोणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सौर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीपरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी पोदरे, म्हजें हुस्कें आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका वेगीच मेळून घे. उंचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोणाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या रुळाच्या मार्गार चलूंक
तांची खातीर तूं तमान आसतना विनोती कोर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.